मनोहर पर्रीकार सरकार सत्तेचेर आसतना पुलीस उपनिरीक्षक म्हूण भरती केल्ले आजून सरकारी सेवेंत कायम करूंक ना। सरकारान तांकां कायम नोकरेन घेवचे अशो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। मात त्या पुलीस उपनिरीक्षकांक आजून एड हॉक बेसिसांचेर कामाक दवरल्यात। दुसऱ्या वाटेन उपअधिक्षकांच्यो थेट नेमणूक करपाच्या हेतान सरकाराचे प्रयत्न चालू आसात, असो आरोप इरफान मुल्लान केला। तशेंच उपअधिक्षकांच्यो थेट नेमणुक्यो केल्यार निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकांचेर हो अन्याय जातलो आनी असले अन्याय काँग्रेस पक्ष आयकून घेवचो ना। सरकारान हो डिसेंबर म्हयनो सोंपच्या पयलीं तांकां बढती ना दिल्यार काँग्रेस न्यायालयान वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। हे 21 PSI जे भुरगे आसा, कांय कारणां लागून कोर्टान मॅटर गेलें, सबज्युडीस जालें मॅटर, आनी मॅटर जावन 2016 जुनान 2016 सुप्रीम कोर्टान जे आसा जजमेंट पास केलो हेंचे फेवरान, हे 31 PSI हेंचे फेवरान। तितूंतले 2 जाणां सर्वीस सोडली, एकलो कोण कलेक्टर जाला आनी एकलो आनी दुसऱ्या जॉबाक लागला। हांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करचो म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसतना बसून हे भुरगे बाबडे 7-8 वर्सां जालीं जे काम करता PI म्हणून, हांकांय एडॉक बेसिसाचेर हांकां PI म्हणून आजून दवरल्या। हेंची सर्वीस एडॉक म्हणल्यार हेंची सर्वीस जी आसा ही टेम्पररी, ही रेग्युलरायज जायना। सो ताका लागून आमी निर्णय घेतला, पक्षान आमचे निर्णय घेतला, सपोज DYSP जे आसा हे डायरेक्ट रिक्रूट करीत जाल्यार मुखार क्षणान जे PSI म्हणून भुरगे बाबडे जे पोटाक लागल्या तांकां मुखार म्हणटा ती प्रमोशनां आसपाना आनी ऑटोमॅटिकली सगळो जो ब्लॉकेज जातलो आनी येणारे काळांनी हे भुरगे PSI म्हणूनच रिटायर जातले। वेल एक्सपिरियन्स भुरगे आमचे गोंयचे जे गोंयची जनतेक लागून गोंयच्या हिताक लागून काम करता, हे भुरगे थंयच उरतले। आनी असलो अन्याय जो आसा आमी आमचे गोंयचे भावांचेर, आमचे गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जावपाक दिवपाना। आमी डिसेंबर पर्यंत जे आसा आमी वेट करतले आनी सपोज डिसेंबर ते जानेवारी पर्यंत हे PI जे आसा DYSP समज हे करिना जाल्यार काँग्रेस पक्ष जे आसा कोर्टान PIL फायल करतलो हेंचे हिता खातीर आनी गोंयचे येणारे हिताचे खातीर। उपअधिक्षकांची पदां भरपाचे पयलीं जे पुलीस निरीक्षक म्हूण काम करतात तांकांच पयलीं बढती दिवची आनी मागीर उरिल्ल्या पदांची भरती करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। पोस्ट DYSP चे वेकंट जे आसा आयज भरपाची पाडी येल्ली कडेन आसा आनी तुमी सगळ्यान पयलीं हे जे 17 ते 18 जे बाबडे आमचे गोंयचे भाव जे काम करता इतलीं वर्सां, तुमी तांकां पयलीं प्रमोट करा आनी मागीर जो तुमचो रेशो जो भरपाचो आसा अशेंय थोडे सांगपाचें आसा। 14 ते पयलीं जाल्ले, मागीर ते ST SC चे रिजर्वाचेर थोडे PI जे आसा हे बेगीन प्रमोट जाता, थोडे कॅटेगरीज जे आसा रिजर्व कॅटेगरी। टोटल जे आसा हे ऑलरेडी जे आसा DYSP जे आसा 27 पोस्ट जे आसा हे DYSP आसा आनी तितून जे आसा आमचे जे भाव जे आसा हे 18 भाव जे आसा हे जे आसा PI जावपाचे आसा, DYSP जावपाचे आयज केपेबल जाल्ले कडेन आसा। सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की अन्याय ना करता कोणा कडेन, जे गोंयची जनतेक लागून रात दीस सेवा करता, जेन्ना आमी हांकां जेन्ना हे कितें रॉंग करता जाल्यार आमी इमिजिएटली तांकां सस्पेंड करता, इमिजिएटली आमी तेंचेर एक्शन करता आनी जेन्ना एक्शन जाता म्हाका दिसता तेन्ना तेंचें कर्तव्य आसता तांकां प्रमोशनाय मेळपाक जाय। बाजू जी आसा दोनी सायडीन मारपाची गरज आसा आनी आमकां खात्री आसा की चीफ सेक्रेटरी आनी DGP जे आसा आनी अंडर सेक्रेटरी जे हाजो दखल घेतले होम डिपार्टमेंटाचे आनी इमिजिएटली जे आसा हे प्रोसेस जे आसा करतले। कित्याक समज डायरेक्ट DYSP घेयत जाल्यार 27 डायरेक्ट DYSP घेयत जाल्यार गव्हर्मेंटाचेर एनेक्स्चराचेर व्हडलो बर्डन पडटलो। गव्हर्मेंट एनेक्स्चराचेर भार पडटलो। सो हो तेजेर तेमी लक्षांत घालून म्हाका दिसता की तेमी हो निर्णय जो आसा बेगीच्या बेगीन जो निर्णय तेमी घेवपाची गरज आसा। गोंयान पुलीस खात्यान एड हॉक बेसिसांचेर जे निरीक्षक म्हूण काम करतात तांकां बेगीनाच कायम करचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। जे 29 PI जे म्हणून आयज भुरगे एडॉक बेसिसाचेर काम करता सो तांकां इमिजिएटली जे आसा तांकां रेग्युलरायज करपाची गरज आसा। सो ऑटोमॅटिकली जे आसा ते दुसरे बाबडे जे PSI जे कोण काम करून भायर सरल्या तांकां जे आसा तेंची सर्वीस जी आसा ही रेग्युलरायज जावची म्हणून।